मेळिल्ले माहिती प्रमाण आंध्र प्रदेशातल्या श्रीकाकुलम जिल्ह्यातल्या कासीबुग्गा हांगच्या वेंकटेश्वर स्वामी देवळात कार्तिकी एकादस मनोवपाक आणि विष्णू देवाची पूजा करपाक हजारांनी भाविक एकठांय जाल्ले। लोकांची गर्दी नियंत्रणा भायर गेली आणि देवळाच्या आवारा लागसार खेटाखेट जाली अशी माहिती पोलिसांनी दिल्या। भक्त एकाच वेळार मुखार धावले म्हूण जायत्या जाणांक मरण आयले अशें एका अधिकाऱ्यान सांगले। या खेटाखेटीत जखमी जाल्ल्या लोकांक उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलात दाखल केला। या घडणुके उपरांत कांय जाण बेशुद्ध जाल्ल्यान मरण आयिल्ल्याचो आंकडो वाडूंक शकता असो भंय अधिकाऱ्यांनी उक्तायला। आंध्र प्रदेशातल्या खेटाखेट घडणुकेची पुराय चौकशी करपाचो आदेश अधिकाऱ्यांनी दिला। आता या घडणुके उपरांत जापसालदार कोण? थंयच्या व्यवस्थापनाची नियोजन शून्य येवजण काय व्हडा संख्येन एकठांय जाल्ले लोक हो एक मोठो प्रश्न। ज्या देवळात ही घडणूक घडली ते देऊळ खासगी व्यवस्थापनात आसा आणि राज्य एंडोमेंट खात्या खाला नोंदणी केल्ली ना। या कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी कसलीच अधिकृत मान्यताय घेवंक नाशिल्ली आणि राज्य सरकाराक या मेळाव्याविषयी माहिती दिवंक नाशिल्ली। ज्या जाग्यार हजारांनी भाविक एकठांय जाल्ले त्या सुवातेर अजून मेरेन बांदकाम चालू आशिल्ले। देवळात प्रवेश आणि भायर सरपाची वाट एकूच आशिल्ल्यान लोकांची घुसपागोंदळ आणि गर्दी निर्माण जाली। या घडणुकेत सुमार 10 जाणांक मरण आयले जाल्यार 6 जाण जखमी जाल्यात। या घडणुकेत मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक PMNRF या येवजणे अंतर्गत 2 लाख रुपया जाल्यार जखमींक 50,000 रुपया दिवपाची घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें केली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।